दिसा उपरांत तुमकां येवकार। बुधवारा पणजेच्या अर्बन भलायकी केंद्रान तालुका पावंड्यार उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर बेटी बचाव बेटी पढाव विशयाचेर स्किट सर्त आयोजीत केल्ली। 11 ऑक्टोबराक जागतीक चली भुरग्यांचो दीस। ह्या निमतान ही सर्त आयोजीत केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। आज हांगा आमी जमल्यात ते एक खाशेलो प्रोग्राम घेवन आज हांगा तालुका लेवलची सर्त आसा हाजी स्किट इंटर हायर सेकंडरीचे भुरग्यां खातीर स्किट कॉम्पिटिशन आमी दवरलां। विशय जावन आसा बेटी बचाव बेटी पढाव आनीक जो हांगा आज विनर जाल्लो आसा ती हायर सेकंडरी मागीर स्टेट लेवल कॉन्टेस्ट जातलो 5 तारखेक मिनीज ब्लॅगान जावलान थंय पार्टिसिपेट जातली। आमचो इंटरनॅशनल डे ऑफ गर्ल चायल्ड हो 11 ऑक्टोबर ह्या दिसा सेलेब्रेट जावपाचो आसा। त्या निमित्तान ही सर्त दवरिल्ली आसा आनी प्रत्येक तालुक्यान अशी करून ही घेतिल्ली वतली आनी ते फायनली प्रत्येक तालुक्याचो विनर इंटरस्टेट फंक्शनान 5 तारखेच्या पार्टिसिपेट जातलो। सगळ्यांक सांगूंक नाका की हे बेटी बचाव बेटी पढाव स्कीम कित्या खातीर लॉन्च जाल्या ती आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी 22 जानेवारी 2015 ह्या वर्सा हरियाणा पानीपत हांगासर लॉन्च केली आनी हाजें कारण म्हणजे आमच्या देशान चली भुरग्यांचो नंबर जो दिसान दीस कमी जायत चल्ला ताजे विरुद्ध अवेरनस जावचें म्हणून आनी हाका लागून आतां खूब प्रॉब्लेम तयार जाल्ले आसा। सादारण 1980 ह्या वर्सांतल्यान जेन्नाच्यान हे अल्ट्रासावंड टेस्ट सुरू जाल्यो ह्यो टेस्ट खऱ्यो बऱ्या हेतून करतात की कितें सिरियस दुयेंस असलें डायग्नोसीस जावपा खातीर आनी गुरवार बायलेक ते कितें तिका प्रॉब्लेम आसा किंवा पोटांतल्या भुरग्याक कितें प्रॉब्लेम आसा ते बेगीन कळचें उपाय जावचो अशें म्हणून ह्यो टेस्ट केल्ल्यो वतात। पूण हाजो गैरफायदो घेतलो गेलो आनी हातूंतल्यान कितें जालें की भुरग्याचो लिंग कितें चलो काय चली हें कळीत जावंक लागलें आनी तें कळिल्ल्यान ते कोणाक चलोच जाय आसा पळय अशे फॅमिली मागीर चली भुरगीं आसल्यार अबॉर्शन करपाक लागल्यो। अशें करून चली भुरग्याचो नंबर कमी जावपाक लागलो ह्या वर्सांतल्यान। ताजे खातीर खूब कायदे केल्यात सरकारान। PCPNDT एक्ट म्हणटा तो जो कायदो तातूंत अशें लिंग सांगतल्या डॉक्टराकय पनिशमेंट आसा, जे विचारतले ते जोडप्याकय पनिशमेंट आसा, कितलेशीच तातूंत तरतूद आसा। तरी पूण व्हडलोसो इफेक्ट जायना आनीक पूण हे आतां बेटी बचाव बेटी पढाव ही स्कीम लॉन्च जाल्ल्यान कितें जालें की चलयांक शिक्षणा खातीर कितलीशीच तरतूद जाली, तांकां फायनान्शियल बेनिफीट मेळ्ळो आनी चलयो सोशली आनी फायनान्शियली इंडिपेंडंट जावच्यो म्हणून खूब अवेरनस जालें। आनी ज्यो सगळ्यो स्किमी चलयां खातीर तुमी जाणा गोंयान लाडली लक्ष्मी, सुकन्या समृद्धी योजना ह्यो सगळ्यो ज्यो योजना आसा त्यो लोकांक कळपाक जाय म्हणून हे स्किमीचो फायदो जालो आनी हाजे परिणाम दिसून आयल्यात। जे आमचे 2011 सेन्ससान सादारण 943 चलयो 1000 चलयां फाटल्यान हें प्रमाण आशिल्लें तें आतां सादारण 950 पावलां ही स्कीम लॉन्च जाता साकून 2 वर्सां भितर। आनी अशें दिसून आयलां की कितल्योश्योच चलयो आतां पुलीस फोर्सान जॉयन जाल्या, मागीर बाकीचे तरेतरेचे विंगड मळार चलयांनी खूब अचिवमेंट केल्ली आसा। आमी सगळीं जाणा की रिसंटली जाल्ले आमचे ऑलिंपिक्स फाटल्या वर्सा, मागीर एशियन गेम्सान चलयांनी आमच्या देशाक कितलें नांव वाडलें ते प्रायजीस घेवन आनी हे सगळे स्किमीचो खंय तरी परिणाम जाल्लो आसा आनी हाजें चडान चड आनी अवेरनस जावचें ते खातीर हो एक कार्यक्रम आज हांगा मुद्दम केला आनी अशे आमचे कार्यक्रम हरशीं बी चालूच आसता आनी प्रत्येकान हो आतां विचार करूंक जाय की चलो आनी चलये मदीं व्हडलेशें आतांच्या काळान डिफरन्स येना। चलयोय बी शिक्षण दीत आनी तांकां जर फुडें काडीत जाल्यार तितलेच अचिवमेंट करूंक शकतात म्हणून हे सगळे प्रोग्रामाचो जरूर फायदो जाता।